येवकार तुमकां आयज आमी आसा साट्र्याच्या जंगलान. ह्या जंगलान तुम्ही जाणा फाटल्या दिसांनी एक उजो पेटलो आणि अख्ख्या गोंयभर बोवाळ पडलो. कितल्याशाच जंगलान उजो पेट्टालो. नेवीची टीम हांगा येवन हेलिकॉप्टर येवन सगळो उजो पालोवपाक आयलो. सो उजो पेटल्या उपरांत थंय कितें जालें हें पळोवपा खातीर प्रुडंटाची टीम आयज ह्या साट्रेच्या जंगलान आयिल्ली आसा. आमी आसा दिपाजी राणे जो गड म्हणटात त्या गडाचेर, आनी आमच्या वांगडा आसा विवेकानंद एनवायरमेंट अवेरनेस ब्रिगेड तांचे टिमीचे प्लेयर आसात आमच्या वांगडा. प्लस आमचो हांगालो स्थानीक रिपोर्टर म्हणटा तो कल्पेश गांवस आसा. म्हाज्या वांगडा म्हजो कलीग आसा साहील मांद्रेकार आनी हांव महेश गाडी सिनियर रिपोर्टर. सो आमी तुमकां दाखोवंक सोदता की ह्या जंगलान कितें जालें त्या टायमार. आतां जळ्ळें सगळें बरें आसा, पूण लोकांचें कशें नुकसान जालें, काजू कितले जळ्ळे, थंय रावपी जनावरांचें कितें जालें हाचो जो आमी इम्पॅक्ट पळोवपा खातीर आयज आमी जंगलान आयिल्ले आसा. आतां आमी पावल्या सारके दिपाजी राणे जो गड म्हणटात ताच्या सारके मुखार कशें. तुमी हांगा पळोवंक शकता. हांगा जेन्ना उजो लागलो साट्र्या भागान तो ह्या एरियेक पयलीं लागलो अशें म्हणटात. आनी तुमी पळोवंक शकता की हांगा जी काजूची झाडां जी तुमकां दिसतात ती पळयत जाल्यार तुमकां कळटलें की कितलीं काजू झाडां जळ्ळ्यात ती. आनी काजूचें झाड जें एका कॅश क्रॉप म्हणटात तें. आनी सद्या काजूचो सिजन आहा आनी ह्याच टायमार उजो लागोन खुबश्या जितले जे काजू कोण करता तांकां हे लुकसाण सोंसपाची पाळी येयलेली आसा. आमी अजून फुडें वचपाचें आसा. आमी सामके गडाच्या मुखारूच आसा, सामके कुशीक पावलेले आसा. आमी आतां पळयतले की इम्पॅक्ट जी जनावरां हांगा रावतालीं तांचो कितें इम्पॅक्ट जाला तो पळोवपाचें आसा. आमच्या वांगडा आसा सूर्यकांत गांवकर. आमी आतां जे पावले दिपाजी राणे गड म्हणटा हांगा तेन्ना उजो लागिल्लो. तुमी सांगूंक शकता कितें घडलें त्या दिसा. हांगा हे साट्रे आमी गांवान आसा जो गडाचे पोंद पायथ्याचे पोंद आसा. आनी हे फाटल्यान पळोवपाक मेळटा की गडाचेर जेन्ना वयर आग पेटली पळय त्या टायमार वयरसून जी जळी सुकी लांकडां आसली ती सकयल जेन्ना पडपाक लागली तेन्ना ती एकदम गडा वयल्यान सकयल देंवपाक लागली. आनी अशी जावन ह्यो काजू बागायती जाल्यार ज्यो सायडीची जंगलां आसली ती जळपाक लागली. आनी तेच्या बरोबर कितलेशेच जीव जंतू आसा ते नश्ट जाता हेतूनच्या. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कितले प्रयत्न केला. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जेन्ना एक 2 दिसा उपरांत तांकां जेन्ना कळ्ळें की आग सकयल येता म्हणून तेन्ना तेंच्यांनी हातीन घेतले सगळे पालोवपा खातीर. म्हणजे आपली फौज आसली 31 जाणांची मेंबर सगळे येवन तेंच्यांनी पालोवपा खातीर सगळी हे केले. बरे पद्दतीन तेंच्यांनी पालोवपाचो प्रयत्न केलो. आनी मागीर तेच्या उपरांत दुसऱ्या दिसा तेंची आग जेन्ना विझयली अशा पद्दतीन तेंच्यांनी आपले म्हणजे पूर्ण विजली काय हेजे पळोवपा खातीर हांगा तेंच्यांनी काही लोकांक हांगा नेमलेले इन्स्पेक्शन करपा खातीर. म्हाका सांगूंक शकता तुमी हांगा बीन हेलिकॉप्टर बीन आयिल्ली तेन्ना त्या दिसाना मागीर दुसऱ्या दिसाच्यान जेन्ना सगळीच जंगलां पेटपाक लागली 70 त्या दिसाच्यान मागीर हेलिकॉप्टर खातीर बरेचशे लोकांनी जेन्ना सांगलें की हेलिकॉप्टरान ती पालोवपाक जाय तेच्या उपरांत ही पालोवपा खातीर सुरवात जाली. ओके. गोबर जो दिसता तो आमकां ह्यो तेन्ना उजो पेटलो. हय वयल्यान जेन्ना लांकडां पडटा पळय तेन्ना हो गोबर आसा तो फातरांचेर देंवलेलो दिसता पळय तो असो आपल्या बरोबर तो जळत सकयल येतालो. अशा पद्दतीन ती आग सकयल म्हणजे विझोवपाक कठीण जातालें म्हटल्यार वयल्यान पडत आसताले आनी आग पालवलेली पुन्हा पेटपाक लागताली.
आमी ऑलमोस्ट दिपाजी राणे गड म्हणटा त्या गडा मुखार पाविल्ले आसा, म्हणजे कुशीकूच आसा सामकें. तुमी पळोवंक शकता की फाटसून जी काजू झाडां कशी जळोन हे जाल्यात, पिड्ड्यार जाल्या ती. आनी आमच्या वांगडा एक व्हॉलंटियर आसा, जें नांव चंद्रकांत, जे उजो पालोवपाक त्या टायमार सामके सक्रीय आशिल्ले. तुमकां जेन्ना कळ्ळें उजो लागलो तेन्ना तुमी पयले कशें कितें केलें? हय, आमचो एक NGO आसा वेब म्हणून, त्या एनवायरमेंटा खातीर काम करता. जेन्ना उजो लागलो म्हणून आमकां कळ्ळें तेन्ना आमचे टीम मेंबर्स थोडे आसा, थोडे कामाक वयता, थोडे शिकता भुरगे, ते थोडे कोणाक शक्य जाता ते वयर गेले मोल्ल्या गडाचेर उजो पालोवपाक. आनी आतां आमी हे पळोवपाक गेला हांगासर उजो लागला आतां कशी कितें कंडिशन आहा, पालवला की पालोवंक ना, खंय पर्यंत लागला ते आतां आमी तुमच्या वांगडा पळोवपाक गेला. ओके. तूं आतां पळयता की हांगा लोकांची काजू झाडां बीन जळ्ळ्यात. तुमकां अशी कितें जनावरांची अंडी जावं घरटे बीन कितें सापडले? हय, आमी मोल्ल्या गडार गेल्ले तेन्ना आमकां घरटी सापडलेली जळयली थोडी, जनावरांची, पक्ष्यांची बीन. हे जे आसा पळय, हे होमला म्हणून हे ज्यो मुयो आसता, एक प्रकारच्यो मुयो आसता, तेंचे जे घर आसता ते झाडाचेर आसता. आनी ते झाडाचेर अशे आसलेले घर तेंचे हे आगीक लागून जळ्ळे. आनी कितल्योश्योच भितर जर पळयत जाल्यार तुमकां मुयो बी जळयल्यो दिसता. हे काही पक्षी आसा ते भितरल्यान त्या मुयांतले जे तेंचे बारीक पील आसता ते खाता, किंवा ते शेकरे सारके प्राणी आसता ते हेतूंतल्यान ते मुयो खाता. आमी आतां तुमी पळयलां आसतलें की आमी तुमकां दाखयलें जी काजू झाडां कशी पिड्ड्यार जाली. आतां आमी आसा मेन जे जंगल म्हणटा, जे साठऱ्या भागांतले ज्या जाग्यार सामको उजो पिडिल्लो, तुमकां आमी दाखयलें वदळ की काय पक्ष्यांची घरटी जी जळ्ळ्यात ती. आतां आमी एक्चुली गडार वचपाची वाट सोंसता. आमच्या वांगडा जे कोण व्हॉलंटियर आहा तांकां बीन ती वाट कळपाक सद्या जायना, कित्याक हांगा जेन्ना उजो पेटल्या कारणान जे वाटो बीन आसले ते सगळे नश्ट जाल्लेले आसा, झाडां नश्ट जाल्यात. हांगा जी बेताची झाडां आशिल्ली ती सामकी जळोन पिड्ड्यार जाल्ली आसा. आतां आनी कांय वक्तानूच आमी गडार पावतले अशें आमी आशा करता, कित्याक आमकां सद्या तरी वाट कोणाकूच कळना, व्हॉलंटियर्स आसा तांकां वाट कळना. आमी वाट सोदता अजून तरी. आतां आमी ना म्हटल्यार जवळ जवळ सामके गडा मुखार, सामके गडाच्या म्हणटात ते सकयलूच सामके पायथ्याक म्हणटात ते पाविल्ले आसा. अजून तुमी पळोवंक शकता की तुमकां आमी जे दाखयले काय पक्ष्यांची घरटी जावं जे मुयो आसताले, जेंकां जे बाकीचे हांगासले पक्षी जावन खाता, ती कशे जळोन सगळे ते म्हणटात तशे उज्यान पिड्ड्यार जाल्लेले आसा. अजून म्हणटा ते एडवेंचर सगळे जाल्लेले आसा. आनी हांगा पळोवंक शकता तुमी आमी कशी वाट काडटा ती. साहिल, सुशांत, हां, म्हजो जो विजय आहा म्हज्या वांगडा, तो म्हणटा तो सामको कठीण जे काम जो तो करता. एके वटेन तो शुटींग करता, दुसऱ्या वटेन तो पळयता. तुमी पळोवंक शकता तुमी की वाट सोदची पडटा, वाट काडटा आमी. आनी तुमी जे पळोवंक शकता सगळे म्हणटात तशे उजो लागून सगळे गजाली, सगळीं झाडां बारीक जावं व्हडली झाडां जी पिड्ड्यार जाल्लेली आसा. ही जी फळां तुमकां स्क्रिनी दिसता, ही फळां जे धाकटे धाकटे आमचे प्राणी आसा, जे काटांदर म्हणत किंवा शेकरे, यांचे खाणे. पण तुम्ही जवळ ह्या जंगलाची परिस्थिती पळोवंक शकतात की जवळ एक पयलीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आमकां सांगलें की ग्रावंड फायर आसा म्हणून. पण जेन्ना आमी जंगलान प्रत्यक्षान येवन पळयलें तेन्ना आमकां सत्य परिस्थिती कितें आहा ती कळ्ळी की जवळ ही ग्रावंड फायर नसून जवळ 10 ते 15 मिटरची जी झाडां आसा ती पासून हांगासर जळयली आसा.
आनी बेतां खातीर उजो चड वयर स्प्रेड जाल्लो आसा. जेन्ना तुमी ही फळां पळोवंक शकतात की फळां कशा तरेन ही ऑलमोस्ट सगळीं फळां जोरान पडल्या कारणान फळां जी रानटी आमची फळां आसा ती सगळीं नश्ट जाल्ली आसा. म्हणून हांगासरले जर वायल्ड लायफ तुमी म्हणशात जाल्यार वायल्ड लायफ हांगासर रिस्टोरेशनाक खूब डिफिकल्ट आसा. जो मेरेन फुडलो पावस येना आनी ही जी जळयली एरिया आसा ती परतून जर जो मेरेन हिरवीचार जायना आनी जो मेरेन खावपाक जांकां वायल्ड एनिमल्स आहा तांकां खावपाक जो मेरेन मेळना तो मेरेन खूब डिफिकल्ट आसा हांगासर परतून वायल्ड लायफ रिस्टोरेशनाक. म्हणून ऑलमोस्ट तुमी पळोवंक शकतात की आमी आतां जवळ जवळ हांगासर 2-3 वरां ह्या जंगलान भोंवले. आमकां हांगासर मूस सोडून सरपटणारे प्राणी पक्षी जनावरां हांगासर कोणूच दिश्टी पडोंक ना. एक्चुली हे टोटल ही एरिया येता ती वायल्ड लायफ अंडर येता आनी हांगासर कितलींशींच जनावरां आसतात जी बिंदासपणे भोंवतात. हांगासर तांकां भंय ना, हें तेंचें घर जाल्लें आसा. पण फाटल्या फावट जेन्ना हांगासर उजो पेटलो आनी ही सगळी तेंची खावपाची जेन्ना हे सगळे सोर्सीसच जेन्ना नश्ट जाले तेन्ना ते हांगासर म्हणून कित्याक रावतले. हांगासर जर वायल्ड एनिमल्स जे हांगासर डियर्स म्हणा आनी कोण म्हणत ते जर हांगा रावतले जाल्यार तांकां ग्रीन फॉडर ना हांगासर खावपाक. आनी जे ल्हान ल्हान हांगासर पक्षी आसा किंवा ल्हान जनावर आसा तेंचे जेवण जे खाण आसा ते अशा प्रकारे नश्ट जाल्ले आसा आनी हे रिस्टोरेशनाक खूब टायम वयतलो. झाडांनी जी पयलींची जुनी झाडां आसता ते जुन्या झाडांक उजो पेट्टा आनी ते झाड मोडोन पडटा आनी वयल्यान सकयल पडटा. म्हणून हो उजो कंट्रोल करपाक सामकें डिफिकल्ट जातालें. तरी पूण मागीर हेलिकॉप्टर्स म्हणून जायत्यो गजाली यूज करून फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मागीर फायर ब्रिगेड नेवी हेंच्यांनी सगळ्यांनी एफर्ट घेवन हो उजो कंट्रोल हाडलोच कंट्रोलान. तेज्या उपरांत मागीर मोल्ल्यागडाक एक इन्सिडंट जालो. मोल्लेगड म्हणजे त्या एरियेन हय ना मोल्लेगड म्हणजे हांगच्यान पयस पडटा. ही जी रेंज तुम्ही पळोवंक शकतात की ही सगळी रेंज ही कर्नाटकाची रेंज. हो जो हांगचो जो उजो पेट्टालो साट्राचो तेन्नाच ते दिसा हांगासर चोर्ला घाटाक उजो पेटपाक स्टार्ट जालो. चोर्ला घाटाचो उजो चोर्ला घाट सायडीन कंट्रोल जाल्लो आनी तो उजो चोरावण्या सायडीन सकयल देंवतालो. पूण विथ हेल्प ऑफ नेवी हेलिकॉप्टर्स तोय बीन उजो कंट्रोलान आयलो. तेज्या उपरांत तिसरो इन्सिडंट घडलो तो मोल्ल्या गडार घडलो. सो मोल्ल्या गडाचेर तसोच सगळे मोल्ल्या गांवचे लोक केरी गांवचे लोक जे NGOs म्हणूं नाका सगळ्या लोकांनी बरो एफर्ट घेवन तो उजो कंट्रोल हाडपाचो काम केलें. थंयसर हेलिकॉप्टर्स यूज जाले आनी तेज्या उपरांत सुरवात जाल्ली ह्याच गांवांत उजो पेटला म्हणून हांगासर आनी एंडिंगूय जाली ह्याच गांवांत. सगळे कडलो 70तलो उजो कंट्रोल हाडल्या उपरांत सुद्दां हो जो तुमी स्ट्रेट हो दोंगर पळोवंक शकता न्ही ह्या दोंगराचेर उजो पेटपाक स्टार्ट जाला. हो दोंगर खंयचो जाणा ज्या दोंगराचेर 2 वर्सां पयलीं मेजर लँडस्लायड रिपोर्ट जाल्ली न्ही हो जो उजो पेट्टलो तुमकां दिसता न्ही तेज्या ऑपोजीट सायडीन ती लँडस्लायड आसा आनी ह्या सायडीन हांगासर उजो पेटला. हो उजो कंट्रोलान हाडपाक जवळ जवळ 4 ते 5 दीस गेले. कित्याक जाणा फॉरेस्टाची टीम कंटिन्युअस थंयसर 24 तास थंयसर आसताली आनी थंयसरच सेम प्रॉब्लेम जातालो. हेच्या दोंगराक एक व्हॅली आहा, एक गॅप आसा पास टायप. ते गॅपान व्हडली व्हडली झाडां अशीं मोडोन पडलेलीं आसा आनी त्या झाडांतल्या त्या व्हॅलींतल्यान कितें जातालें की वयल्यान जे झाड पेट्टले कोळशे जाताले ते तुटोन सकयल पडटले. म्हणून सकयल पडल्या उपरांत तांकां पालोवपाक डिफिकल्ट जातालें ते. तरी पण ते दीस रात रावन ते कंट्रोल करताले. पण वयलो उजो पालोवपाक तांकां खूब फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक त्रास घेवचे पडले. लास्ट तेंच्यांनी ड्रोन इन्स्पेक्शन केलें. ड्रोन इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत तांकां कळ्ळें की हो जो उजो आहा पळय तो कर्नाटकान वाटेन स्प्रेड जाता. येतो जो उजो लागला ते फातर क्लायंब करून गेल्या उपरांतची वयली जी रेंज आसा टॉप ऑफ द माउंटन ते कर्नाटकान येता आनी जी सगळी रेंज आसा ती कर्नाटकाचो कर्नाटका बॉर्डर येता. सो त्या गांवांत स्प्रेड जावंक जायना. सो तेका लागून तेंच्यांनी मागीर ड्रोन इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत हेलिकॉप्टर्स आपयले आनी त्या हेलिकॉप्टराच्या मदतीन मागीर तो उजो कंट्रोल हाडला. आनी तेज्या उपरांत आनी एक म्हणजे हो उजो चालू जाल्ले आसतनाच परतून एक देरोडे म्हणून जो गांव आसा ते देरोड्या गांवांनी उजो गोवा कर्नाटकाच्या बाउंड्रीर पावल्लो. तो गांव तो आमगांव म्हणून तो कर्नाटकान आसा थंयसर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान उजो सगळो कंट्रोल केल्लो आसा.
पण हो जो उजो पालोवपाक तांकां जे एफर्ट घेवपाक पडले ते म्हटल्यार हो जो फातर दिसता न्ही त्या फातरांचेर तेंच्यांनी जवळ जवळ 60 ते 70 मिटर तेंच्यांनी रोप घातले आनी रोप क्लायंब करून ते वयर चडले. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. हय हय. जेन्ना वायल्ड लायफान जावं खंयच्याय जंगलान अशा तरेचे इन्सिडंट घडटा तेन्ना जी व्हडली जनावरां आसता किंवा जे पक्षी आसता ती जागा सोडून दुसरे कडेन पळटात, मायग्रेट जातात. कित्याक तर तांकां ऑलरेडी व्हडल्या जनावरांक चान्स आसता पळोवपाचो किंवा पक्षी आपल्या अंडी सोडून सुद्दां उडोवन वचोंक शकता. पण कांय प्राणी, सरपटणारे प्राणी किंवा धाकटी जनावरां आसतात तेंचे कडेन उपाय नासता. कित्याक तर साळ म्हणा, सशे म्हणा, जे जमनीन बुराक आसता ते बुरकांनी रावतात आनी हे जे सरपटणारे जे प्राणी असतात तेंच्या कडेन तर अजिबात उपाय नासता की उजो पेटलो तो अकस्मात ह्या गरमेक लागून फास्ट स्प्रेड जाता आनी तेंचे कडेन पळोवपाक चान्स नासता. अशी म्हाका दिसता कितलींशींच हजारांनी ल्हान ल्हान जी जनावरां आसा ती अजून मेरेन आमकां व्हडलेशे कांय वदळ आमकां एक उरनांचो घोटेर मेळ्ळलो, मागीर सुकण्यांचे 2 घरटी मेळ्ळेली. पण अशी कितलींशींच जनावरां आसतली की ती जी जमनीच्या भितून बिळांनी गेल्या आनी ती भितूनच उरली आसतली. सो ती सोदून काडपाकूय चड डिफिकल्ट आसा जे ह्या उज्याक लागून मेल्लें आसा. ह्यो तुमच्यो काजी न्ही? सादारणशी कितकी मुनां जळ्ळी तुमची? 150 जातली. 200 सुमार. म्हणजे कितें जालें एक्झॅक्टली ते दीस तुमी हांगासर काजीनी आसली उजो पेटलो तेन्ना? ना, राती कडेन पेटलो आनी मागीर आमकां कोणी तरी फोन केलो हांगा येयल्या उपरांत आनी मागीर तेंच्यांनी आमकां 9 सुमार फोन केलो. तेच्या उपरांत आमी येयली तेन्ना मागीर आमचे सबोन ह्यो काजी इतल्यो ह्यो जळ्ळेल्यो. तेच्या आमी येयल्या उपरांत मागीर हे सायडीन आग गेली पळय ती तितल्यो आमी काजी वाचोवन घेतल्यो हे सायडीच्यान. नाल्यार बाकी ह्यो सगळ्यो एरिया आमी येवच्या पयलीं गेली. तुमी पावले आनी साल्वार केलो ते तुमी केलो? आमी केले. हांगासर तेच्या पयलीं कोण हांगा उजो पालोवपाक बी नासलो? कोण ना, ती एकटी ती काजी करताली न्हू हांगासर दुसऱ्यांच्यो, ती आसली. तियेन मागीर आमकां तुमच्यो काजी जळ्ळ्यो म्हणून तियेन फोन मारलो. फोन केल्या बरोबर आमी येयली. पण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ट्रॅकर्स बीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे लोक हांगासर कोण नासले? ना, ते दीस कोण नासले. ते दीस कोण नासले? ते केन्ना येयले? दुसरे दीस येयले. दुसरे दीस किंवा सांजचे अशे येयले. म्हटल्यार ते आमचे ह्या उजो पेटलो तेन्ना कोण नासलो. मागीर हे एरियेन सबोन असो उजो गेलो तेन्ना ते येयले. त्याच्या पयलीं ते नसले. आनी हे इतकी एरिया जळ्ळी आमची रातोरात जळ्ळी. ते आमकां कळोवंकय बी ना कशी जाली ती आनी काय ती. उजो लागून जालो आतां कितले दीस आतां ताचो इम्पॅक्ट कितें जातलो? आता उजो ज्या वाठारान लागलेलो आसा तो पुराय वाठार आसा तो म्हादय अभयारण्य आसा आनी त्या वाठारांतली जी जंगलां आसा तेतून बऱ्याच झाडांचो जळोन गोबर जाल्लो आसा. आनी ही जी झाडां आसा म्हणजे तेतून कांय झाडां जी आसा ती शिडमा सारकी झाडां आसा, घोटिंगा सारकी झाडां आसा, त्या शिवाय माडत किनळ सारकी झाडां आसा. ही सगळी जी झाडां आमी पळयल्यार लक्षांत येताले की ती हॉर्नबिल म्हणून जो आसा जाका आमी धनेश म्हणटा त्या पक्षाची तेचेर घरटी आसता. ते जी आसता व्हडल्यो धोली आसता. त्या धोलींनी हे पक्षी जे आसता ते ह्या वेळार आपली पोरां जी आसता ती तांकां वाडयतात आनी त्या पक्षाचे चित्र अशें की तेची जी मादी आसता ती मादी आनी ही पिलां जी आसता ती भितर बंदिस्त आसता. तांकां म्हणजे आग लागल्या उपरांत वचपाक मार्ग नासता. अशी कितलीशी पिलां जी आसा हॉर्नबिलाची ती जळून गोबर जाल्ली आसतली कारण ती मादी अजिबात भायर येना जो पर्यंत पिलां व्हडली जायना तो पर्यंत. आनी आतां ती मेल्ल्या कारणान तो जो नर आसा तोय बी मरतालो कारण नर आनी मादीचे इतके नाते आसता की आमच्या भितर मनशाक एखादी बायल मेल्या उपरांत तो परतो लग्न जावंक शकता. पूण हॉर्नबिलाचें जग आसता हें तेच्या बायलेचेरूच अवलंबून आसता आनी बायल मेल्या उपरांत हॉर्नबिल जो आसता तो जास्त करून म्हणजे एडजस्ट करपाक खूब कठीण जाता.
तर ही परिस्थिती त्या पक्षाचेर येताली. त्या शिवाय रातवा नांवाचो जो पक्षी असता तो जायते फावटी आमकां अशी जी पठार असता, प्लॅटोज जे असता त्या प्लॅटोजांचेर पळोवपाक मेळटा आनी तो जास्तीत जास्त रातच्या वेळार पळोवपाक मेळटा. ओके. आता आमी आसा राजेंद्र केरकर एनवायरमेंटलिस्ट. तुमी जाणा जेन्ना फाटल्या दिसांनी वायल्ड लायफ सेंच्युरी म्हादयच्या भागान जेन्ना उजो लागलो आनी तो उजो पालोवपा खातीर आनी जी गजाल सगळ्यांच्या मुखार हाडपा खातीर ज्यांच्यांनी यत्न केलो ते राजेंद्र केरकर सर. आता तांकां आमी विचारून घेवया की उजो लागलो फाटल्या दिसांनी 8 दीस जाले. आतां ताचो इम्पॅक्ट कितें जावंक शकता सर? उजो लागून जालो आतां कितले दीस जाला, आतां ताचो इम्पॅक्ट कितें जातलो? आता उजो ज्या वाठारान लागलेलो आसा तो पुराय वाठार आसा तो म्हादय अभयारण्य आसा आनी त्या वाठारांतली जी जंगलां आसा तेतून बऱ्याच झाडांचो जळोन गोबर जाल्लो आसा. आनी ही जी झाडां आसा म्हणजे तेतून कांय झाडां जी आसा ती शिडमा सारकी झाडां आसा, घोटिंगा सारकी झाडां आसा, त्या शिवाय माडत किनळ सारकी झाडां आसा. ही सगळी जी झाडां आमी पळयल्यार लक्षांत येताले की ती हॉर्नबिल म्हणून जो आसा जाका आमी धनेश म्हणटा त्या पक्षाची तेचेर घरटी असता. ते जी असता व्हडल्यो धोली असता, त्या धोलींनी हे पक्षी जे असता ते ह्या वेळार आपली पोरां जी असता ती तांकां वाडयतात. आनी त्या पक्षाचे चित्र अशें की तेची जी मादी असता ती मादी आनी ही पिलां जी असता ती भितर बंदिस्त असता. तांकां म्हणजे आग लागल्या उपरांत वचपाक मार्ग नासता. अशी कितलीशी पिलां जी आसा हॉर्नबिलाची ती जळोन गोबर जाल्ली आसतली, कारण ती मादी अजिबात भायर येना जो पर्यंत पिलां व्हडली जायना तो पर्यंत. आनी आतां ती मेल्ल्या कारणान तो जो नर आसा तोय बी मरतालो, कारण नर आनी मादीचे इतके नाते आसता की आमच्या भितर मनशाक एखादी बायल मेल्या उपरांत तो परतो लग्न जावंक शकता, पूण हॉर्नबिलाचें जग आसता हें तेच्या बायलेचेरूच अवलंबून आसता. आनी बायल मेल्या उपरांत हॉर्नबिल जो आसता तो जास्त करून म्हणजे एडजस्ट करपाक खूब कठीण जाता. तर ही परिस्थिती त्या पक्षाचेर येताली. त्या शिवाय रातवा नांवाचो जो पक्षी असता तो जायते फावटी आमकां अशी जी पठार आसता, प्लॅटोज जे असता त्या प्लॅटोजांचेर पळोवपाक मेळटा आनी तो जास्तीत जास्त रातच्या वेळार पळोवपाक मेळटा. तर हो पक्षी असता तेची घरटी असता आनी एकंदर तेचो अधिवास असता ह्या सगळ्या वाठारान असता. तर अंदूच्या वर्सा तेची जे एकंदर पैदाशी आसा ती जावप खूब कठीण जातालें, कारण बरीच तांतयां मागीर तेची मादी जी आसता तेंच्या अस्तित्वाचेर घालो जाल्लो आसतालो. त्या शिवाय टिटवी म्हणून जी आसता ती टिटवी बी अशाच माळ रानाचेर आसता आनी ती टिटवी टिटीव टिटीव आवाज करता आनी आमकां कल्पना दिता की आपली घरटी हांगा आसा, तुमी हांगा येवंक नाका म्हणून. पूण जेन्ना आग लागली दोंगराक तेन्ना ह्या सगळ्या प्राण्यांचे अस्तित्व जे आसा हें पुराय दुर्बल जाल्लेलें आसा. आनी एकंदर कितें जाल्लें आसा की हांगासर आग लागल्या उपरांत जेन्ना आमी पळोवपा खातीर गेले त्या वेळार आमच्या लक्षांत येयलें की ज्या वाठारान पयलीं आमचो वाग राबितो करतालो म्हणजे एक नर वाग जो आसा प्रौढ वाग आनी जवळ जवळ 3 मादी आसा आनी 2 बछडे आसा, हेंचे नैसर्गिक अधिवास जो आसा ह्या वाठारान आसा. आनी आमी ज्या वाठारान आग लागल्या त्या पुराय वाठाराचो जर आमी नक्षो तयार करीत, नकासो मॅप तयार करीत जाल्यार आमच्या लक्षांत येतालें की ज्या वाठारान वाग वावर करतालो त्या पुराय वाठाराक आग लागलेली आसा. ही हेतू परस्पर आग कोणी लायल्या काय कितें हेचो संशय घेवपा खातीर वाव आसा. आनी पुराय हो वागाचो वाठार इतल्या पद्दतीन उद्ध्वस्त केल्लो आसा की आतां जेन्ना कॅमेरा ट्रॅपाच्या माध्यमांतल्यान म्हणजे हेच्या उपरांत किंवा तेच्या पयलीं तेंच्यांनी कॅमेरा ट्रॅप बसोवपाक जाय आसले. हांवें विनंती केल्ली डेप्युटी कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हांकां की तुमी कॅमेरा ट्रॅप बसया म्हणून. पूण कशें आसा की वन खात्याचो कारभार जो आसा हो त्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमांतल्यान चलना आनी ताका लागून हांगासर कितें घडटा हें कळपाक खूब कठीण जाल्लेलें आसा. तर त्या वागाचो अधिवास पुराय तरेन असुरक्षीत जाल्लो आसा. वागा बरोबरच तेचे अन्न जे आसा, जे हरणां आसा किंवा हेर जे प्राणी आसा
तेंचें अस्तित्व खूब दुर्बल जातालें, कित्याक ह्या वेळार तांकां खावपा खातीर जे गवत मेळटालें तें गवतूय मेळप खूब कठीण जातालें, कारण पुराय गवत जें आसा हें जळोवन खाक जाल्लेलें आसा आनी हेर पालापाचोळाचेर जगपी गवेरेडे सारकी जी जनावरां आसा ही जनावरां जी आसा ही आतां लोकवस्तीच्या वाठारांनी शेती बागायतीच्या क्षेत्रांत येवपाची शक्यता आसा. पुराय ह्या सगळ्या गजालीक लागून परिस्थिती जी आसा ती हाती भायर वयतली आनी मनीस आनी रानटी जनावरांचो संघर्श जो आसा तो विकोपाक वयतलो. आनी म्हत्वाची आणखी एक गजाल जातली ती म्हणजे उदक जें आसा तें उदक खूब मेळपाक कठीण जातालें. अंदूच्या पावसान हांव तुमकां सांगता की ह्या पुराय वाठारांत हाच्या पयलीं जे भूसखलन जे लँडस्लायड जाल्ले व्हडले लँडस्लायड आमकां आमच्या साटरे गांवांत पळोवपाक मेळ्ळें. अख्खो गांव जो आसा आंब्याचो गवळ तो पुराय तरेन जमीनदोस्त जाल्लो आसा. आतां हेच्या फुडें आणखी कांय वाठारांनी भूसखलन जावन ही सगळी माती जी आसा ही माती म्हादय न्हंयच्या देंगणान येवन म्हादय न्हंयच्या एकंदर प्रवाहान येवन तिचो प्रवाह जो आसा तो विस्कळीत करपा खातीर कारणीभूत ठरतली. त्या शिवाय तीन वरां जालीं आमी वदयच्यान वाट सोदता, वाटूय मेळना आमकां. आमी सामके साठेच्या जंगला भितर आसा. आमी हांगा पयल्या तुमी हे जंगल हाच्या पयलीं भोंवला, तुमकां कितें दिसता आतां पळोवन हें जंगल? पहिली जेन्ना आमी येयल्ले तेन्ना सगळे एकदम जंगल असले हे हिरवे, बेतांनी वाड मेळनासली. पण आता सगळे अशें जाल्या की बेताची झाडां सगळी जळोन नश्ट जाल्या. बारीक जी झाडां झुडपां आसली ही सगळी जळिल्ली आसा. ह्या जंगलान जास्त जंगली जायफळाची झाडां खूब प्रमाणात आसलेली, तेंचे रोंपे जे रुजोवन येयलेले ते सगळे नश्ट जाल्लेले आसा. आणि मातयेची सारकी धूप जाल्लेली आसा. येणाऱ्या काळान पुराक सामोरे वयचे पडटले हे नक्कीच. पूर येतलो असो दिसता. हे जे माती आसा ही सगळी जळोन धूप जाल्ल्या कारणान जेन्ना पावस पडटलो पळय तेन्ना ही माती थारोवन उरपाक जे पानां पाचोळो किंवा झाडां जी पडलेली आसली ही सगळे पाणी आडोवन दवरपाचें काम करताली, जी माती व्हांवन येताली ती. हे सगळे जळ्या कारणान ही माती आसा ती डायरेक्ट न्हंयच्या पाणया बरोबर येवन पुरा ही शक्यता जास्त प्रमाणात आसा. दुसरें म्हटल्यार जी व्हडली झाडां जळयली तेंची मुळां आसा ती जळोन जी खोल गेली मातयेन आनी थंयसर जे पाणी येतले पावसाच्या वयल्यान आनी थंय ते जिरतले माती लूज जाल्या कारणान. आणि हे पाणी स्टोर जावन जावन जेन्ना डोंगराचो भागच घेवन एक सकयल देंवपाचो चान्सीस चड प्रमाणात आसा. ओके, तुम्ही म्हणटा जंगलाचो इम्पॅक्ट आतां जर तितलो दिसूंक ना तो मागीर फुडल्या पावसान दिसूंक शकता. हय, एक दोन वर्सां उपरांत तरी नक्कीच हो परिणाम भोगचो पडटलो हो आसा. आतां जी जैवसृश्टी जी हांगातली आसा ती सगळी नश्ट जाल्लेली आसा. एक सादी मूय सुद्दां फिरताना जे आमकां हेज्यान पयलीं आमी जेन्ना ट्रॅकिंग करताले त्या टायमार मुयो किंवा बारीक बारीक किटक अशे दिसताले, तो एक सुद्दां किटक हांगा आमकां पळोवपाक मेळना. काही घरटी आसली पक्ष्यांची ती जळिल्ली आसा. जवळ जवळ 7-8 मिटराचो वयलो भाग सगळो झाडांची झुडपां आसलेली ती सगळी हुलपाल्लेली आसा. अशा पद्दतीन हे जंगल म्हाका दिसता सगळ्याच भागात अशें आसपाक शकता. आमी काय सगळो भाग फिरोंक ना, पण आमी जो हो साठाराचो भाग फिरलो तेतूंतल्यान अशें पळोवपाक मेळटा चित्र. इवन जे वाटो जे आशिल्ले गडार ते सुद्दां नश्ट जाले. हय, ज्यो वाटो आमी पयलीं वाटांनी जे भागांच्यान गेल्लेले त्यो वाटो आतां झुडपां झाडां पडलेली आसा. हेका लागून काही वाटो सुद्दां आमकां सोदपाक खूब कठीण येयलो. जवळ जवळ 2-2.5 वरांच्या वयर आमी जेन्ना हे फिरपाक लागले तेन्ना आमकां वाटूच मेळना असो ह्या जंगलान आमी आसा, जो आतां सगळी झाडां नश्ट जाल्लेली आसा. तुम्ही ज्या पयल्या की आज स्टुडंटाची टीम सकाळच्यान ह्या साठऱ्या भागान भोंवता. आमी खूब पयलीं आमी तुमकां दाखयलें कॅश क्रॉप जे काजू आशिल्ले ते लोकांचे जळ्ळे आनी तांकां जे लुकसाण जालें. दुसरो आमी जो भाग पळयलो मेन जंगलान आमी आयले साठऱ्याच्या गडा कुशीक आयले आमी. आनी आमी पळयलें की जे वायल्ड लायफ फॉरेस्टान जी जनावरां आसतालीं ती आमकां खंय दिश्टी पडोंक ना, पूण जी घरटी आसली जावं जी म्हणटात ते जावं मुयाचे घरटे आशिल्ले जावं आनी कितें ते सगळे जळोन हांगा काबार जाल्ले आसा. तशेंच आमी पळयता की जी मातयेची धूप जाल्या ती सगळी जी झाडां आसली ती जळोन सामकी तांचो गोबर जाल्लो आसा. स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश खाडी आनी साहिल मांद्रेकर.